सोमारा मिराबागचे थळावे बंधाऱ्याआड येतात आझाद मैदानार आंदोलन खोल करपाची शिटकावणी सरकारान दिल्लें उतर पाळूंक ना थळावे मिडिया मुखार। कलंगुटे खुनाचे केसीत मुखेल आरोपी कोमल बारस्कराच्या वांगड्यांचो सोद सुरू, पुलीस ऑन फील्ड, आनीकूय कांय जाणांक अटक जावे, कोमलाक 6 दिसांचो रिमांड। चिमला ग्राम सभेत पंचायतीचो अर्थसंकल्प न्हयकारलो, प्रस्तावांचेर हुस्को, ओल्ड गोवा कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करपाची मागणी, ग्राम सभा तापल्यो। इंडिगोन गोंयांत यो वच करपी 32 फ्लॅटांचे ऑपरेशन केलें बंद, देशभरात 6 स्टेशनां डिस्कनेक्ट, गरमेच्या दिसांनी ह्या थळांचेर वचप लुकसाणाचें, बिझनेस ना म्हण निर्णय। जुवारी नगर सांकवाळे दुचाकी अपघातात बिट्स पिलानीच्या विद्यार्थ्याक मरण, 1 जखमी, टँकरान अचकीत टर्न मारिल्ल्यान दुचाकीचो टँकराक धक्को, ड्रायव्हराक अटक। बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी करपी ट्रक अनमोड धरलो, ट्रकांत आशिल्ल्या कॉन्क्रीट मिक्सरात लिपोवन व्हरताले सोरो, 45 लाखांचो माल जप्त, सोरो फक्त 46,000 टुरिस्ट शेकांचे टायट जावन झगडी करतात, गोंयकारांनी कित्याक उगी रावप, मंत्री आमदारांनी असल्या टुरिस्टां आड कारवाय करपाक जाय, शेकवाल्यांची मागणी। नेपाल जैन जेट आंदोलनात मरण आयिल्ल्या 27 विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाक दितले सरकारी नोकरी, नेपाळच्या पीएमाची घोषणा। रशियेच्या दागेस्तानात पूर आयिल्ल्यान आणीबाणी जाहीर, 3.27 लाख लोकांचेर परिणाम। अमेरिकेत ट्रम्पा विरोधात 80 लाख लोकांचो मोर्चा, इराण युद्ध आणि मार्गावेल्यान 3000 मायल सुवातांचेर निदर्शनां, पदावेल्यान देंवचे लोक करतात मागणी।